नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनी वेल्यान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा परमळू हे कार्यक्रमाचे आज आमगेल सोयरी आसा कुमटा सावन सुजाता गणेश कामत. तर तुमकां हांगा स्वागत सुजाता. नमस्ते. आणि तुमगेले एक आतां सांचो परिचय हांव आमगेले वीक्षकांक करून दिता. तर हल्ली बायोलॉजी लेक्चरर म्हणून काम करताची आणि अनेक सामाजिक कार्यात तूं कार्यरत आसाची. हल्ली BSc डॉक्टर A.V. पाळिगांव आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेज कुमटांत केलें. MSc इन जिओलॉजी बँगलोर युनिवर्सिटी बँगलोरांत केलें. MSc बायोटेक्नॉलॉजी शिमोगांत केलें आणि डिप्लोमा इन RDNA टेक्नॉलॉजी बँगलोरांत केलें. डिप्लोमा इन मशरूम कल्चर बँगलोरांत केलें. हल्ली डॉक्टर A.V. पाळिगांव तो 21 वर्ष जाली बायोलॉजी लेक्चरर म्हणून आसाची. हेची डॉक्टर A.V. पाळिगांव कॉलेजांत तो 1 वर्स प्रिन्सिपल म्हणून काम केलां. कारवार डिस्ट्रिक्ट बायोलॉजी फोरमाचे वायस प्रेसिडेंट आसाची आणि बायोलॉजीचे सेकंड इयर टेक्स्ट बुकाचे त्यांनी ऑथर आसाची. CET कोचिंग नीटाचे रिसोर्स पर्सन आसा त्यांनी आणि रोटरी ॲन्स क्लबाचे प्रेसिडेंट आशिल्ले. कुमटाचे FPAIचे वायस प्रेसिडेंट आशिल्ले. समूह उत्कर्ष IAS हाचे स्टेट एकेडमिक हेड आसाची. हांगे इतलो पुराय परिचय हांव करून दिला. आतां प्रत्यक्ष तांगे बरशी उलोवन तांगे बद्दल आमी जाणून घेवया. तर आनीक पण तुमकां स्वागत. तर तुमगेलें वय म्हाका दिसता 45 45 आसपास आसा. आणि आतां तुमगेलें हांवें शिक्षणाचे ऑटो लिस्ट वाचल्या ते पळयल्यार तुमकां आणि तुमी काम केलें पळयल्यार तुमकां वाचचें आणि लोकांक शिकोवचें आनी शिकोवचें हे इंट्रस्ट हाची आवड चड अशी दिसतात. वय वेते वय म्हाका शिकची बी आवडटा. म्हळ्यार सान म्हाका दिसता 1-2 वर्सां तुला ना मागीर अण्णा बरोबर बालवाडी वचपाक स्टार्ट केलें. आज पसून एक ना एक शिकता आसा. आतां कोविडा नंतर शिकचें आनीक मस्त इजी जालें. ऑनलायनान तूं कसो शीक कशी दिसता तूं शीक येता. आतां सद्या हांव डिप्लोमा इन कॉस्मेटॉलॉजी कंप्लीट केलें. तशी आनी शिकोवची बी तशीची म्हाका मस्त आवडटा. लेक्चर हांव आसलें लेक्चरिंगा बरोबर दुसरे अवेरनेस प्रोग्राम विशया बद्दल अवेरनेस प्रोग्राम बी हांव करता आसा. प्रायमरी चेडवांक हायस्कूल चेडवांक आनी इवन स्त्री शक्ती संघाक ग्रामपंचायती लेवलांत. सो तांकां दुसरे एक विशया बद्दल हांव अवेरनेस प्रोग्राम करता उरता. तशें म्हाका दोनांत आवडी आशिल्ली मिता करच्याक म्हाका जालें तें. वय आतां तुमी कुमटांत जल्मले, कुमटांत व्हड जाले, थंय शिक्षण घेतलें आनी थंयचें वातावरण मागीर तुमी कसलें काम करा भायर घरान बी तितलें लक्ष दिवंक एक सादारण आतां थोडे तांचो बदल जाता आसा पण तशी. तर तुमी ते समतोल बॅलन्स कशी करताची घरांतलें काम भायले आतां तुमगेलें एक 5 to सकाळीं 9 to 5 अशी ना. हे मस्त इतले बिझी उरचे तशें तुमगे शेड्यूल आसा. तर ते तुमी कशी बॅलन्स करताचे? हे कशी सांगचें म्हळ्यार एक्चुली आमगेले व्हडलो काका म्हळ्यार मालगडलो काका आमगेले फॅमिली मेंबर्साक पळोवन हांव हें शिकलें. म्हळ्यार सांतुलेना आमगेल्या आईघरांत तूं म्हगेले आज्जीक पळयलें. आज्जीक मस्त ताळमें. कोणू येवं कोणू वचूं तांकां एक बरें आदरातिथ्य करता आशिल्लें. तांकां कोणाक आवडटा खंयच्या टायमार येवन आयल्यार बी तांकां ते आवडील करून घालता आशिल्लें. आनी तशीच म्हगेली आई आनी पप्पा बी तशीच. म्हगेली आई खंयचेय कामाक जाल्यार बी मुखार, खंयचे कामाक बी भिन आशिल्लें. आनी म्हगेले बाप्पा बी तशीची साहसी. आनी कसलें मायंडान कसलें तो दवंग घेवच ना, कोणाल्या बद्दल द्वेश करचे ना.
कोणा बरोबर जाल्यार बी हांसत उरतशिलो आनी समाजमुखी कार्य मस्त केलां म्हगेल्या बापान. आनी म्हाका एक अण्ण आसा, अण्ण बी तशीची मस्त वाचता, मस्त नॉलेज आसा, जाल्यार बी खंयी तो कसलें दाखोवंक घेना. जाल्यार कूल जावन ओट्टू तो हँडल करता. सो तें ओट्टू पळयलें. आनी तशीची म्हगेले हांगा लग्न जावन आयले नंतर म्हगेले घरांत म्हगेले आमी मांव माय बरोबर उरचे आशिल्ले. म्हगेले मांव आनी माय बी तशीची. मांव अंतू देवता मनुश्य, गज्जलेका म्हाका नाक म्हणिल्लो ना. तशीच म्हगेली माय बी तशीची, भारी शिस्ता मनुश्य, स्ट्रिक्ट. म्हाका एक एकपान दिसता आशिल्लें कसो हिगेल बाबा मिलिटरी रूल म्हणगेन. जाल्यार तिगेल तशी एक पद्दती आशिल्ली निमित्त म्हाका ते टायमान काम कोर न्हू, म्हाका एक एक्स्ट्रा टायम मेळटा आशिल्लें. म्हगेल कसलें एक हॉबी आसला रे, ते एक्स्ट्रा टायमान हांव अचीव केलें. आनी एट द सेम टायम म्हगेले घोव विचारचो ना. म्हाका ओट्टाका कसो करता म्हळ्यार बी ताका भारी सपोर्टीव आशिल्लें. म्हाका मेंटर जावन व्हरो. आनी थोडे तांणी परफेक्शनिस्ट, अशी उरका तूं, हें काम करचे वेळार अशी तूं उरका, तशी उरका, तूं हें काम कर, हें समाजमुखी असल काम कर म्हणगेन म्हाका डायरेक्शन दिता आशिल्लें. आनी फ्रेंडली, म्हगे बरोबर फ्रेंडली उरचें आशिल्लें. खंयचेय कामार म्हाका आजी जायना हें, खंय म्हाका कॉलेजांत हें काम आसा, म्हाका हे टायमार वच का, बेगीन हांव बेगीन मॅनेज करता वे, अडना तूं वच, हांव तूं मॅनेज करता म्हणगे न्हू. खंयचे विशयाक जाल्यार बी म्हाका भारी सपोर्ट केलें. तशी म्हगेलो पूत मस्त बरो चल्लो. तो सांतोलनाची भारी सपोर्टीव आशिल्लो म्हाका. खंयचे हर्ट करनाशिल्लो, तें जाय हें जाय म्हण कसलें हर्ट करचें ना. ताका थोडे बुक्स काडून दिल्यार जालें, ते बूक वाचता उरता. स्कुला बूक न्हय, अदर बुक्स केन्ना वाचता उरचे. थोडे टी व्ही पळयलो आनी हांव कसरी वाचचें बरयता आसताली म्हगेलें बरोबर उरून घेवन तें पळोवचें करचें. अशें करून म्हाका सपोर्टीव आशिल्लो. सो तशें म्हाका कसो म्हळ्यार ओट्टू वातावरण म्हाका सपोर्टीव आशिल्लें, अनुकूल आशिल्लें. आनी ते ओट्टू तांगेले पॉजिटिवनेस ओट्टू घेवन हांव मुखार वता गेलें. तशें म्हूण म्हगे लागीं नेगेटीव थिंग्स ना म्हणना, ओट्टू आसा. तर बी कशी ओट्टू आज पसून मॅनेज करता, हांग पसून आयलें हांव. तर आता हांव तावळी तुमगेलो परिचय करून दिवका लेगी सांगिल्लें तुमी बायोलॉजी एक बूक बरयला ऑथर म्हणून, तेच बद्दल थोडें सांग. ओके. बायोलॉजी एक्चुली हांव बरयलें 2015 ते 2016 पब्लीश जालें. तेन्ना मात्र NCERT सिलेबस आमगेले कर्नाटका स्टेटांत इंट्रोड्यूस जाल्ले. PUC फर्स्ट इयर आनी PUC सेकंड इयराक. तेन्ना टिचर्साक आनी स्टुडंट्साक मस्त त्रास जाता आशिल्ले. रेफरन्स बूक ना. गव्हर्मेंट सांगचे NCERT बूक रेफर करून घेवन तेची बरोवका म्हणून. बट ते अर्थ करून घेवच्याक रेफरन्स बूक म्हणगेन खंयचें ना आशिल्लें. कारण एक दिवस आमगेले एक सिनियर म्हगेले एक प्रोफेसर वेंकटरमय्या म्हणून, तांणी चिप्स IIT JEE बेंगलोराचे डायरेक्टर आसाचे. तांणी म्हाका एक दिवस कसो सांगलें म्हळ्यार तुमी कित्याक बूक बरोवचें ना म्हण सांगलें. हांव केन्ना ताजे बद्दल थिंक केल्लें ना. हांव सांगलें तांकां म्हागेल्याक तितलें, हांव तितलो स्कॉलर ना, ते वट्टू बरो तितलें म्हाका नॉलेज ना. म्हाका म्हागेलें बरोवचें जावच म्हाका दिसना आनी म्हाका तितलो ताळमेळ म्हगेल्याक ना, पेशन्स म्हाका ना ते वट्टू काम करच्याक. घरांत बी तितले म्हाका कमिटमेंट्स मस्त आसा, म्हगेल्याक जायना ते म्हण सांगलें. जाल्यार तांणी सांगलें तुमी बरे टिचर म्हण हांव आयकलें, सो कोण बरें शिकयतातले तांणी बूक बरयला रे, ते भारी पॉप्युलर जाता तसले बूक म्हण सांगून गेल तांणी. जाल्यार ताजे नंतर हांव वय पळयवें म्हणगेन एक क्वेश्चन आन्सर बरयवें म्हणगेन हांव स्टार्ट केलें. एका एडिशन जाताची ताका लेसन बरयलें. ताजे नंतर मात्र थंय नीट इंट्रोड्यूस जाल्लें. तेन्ना नीट ताका जाय आशिल्लें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ॲड केलें. ताजे नंतर नीट क्वेश्चन, CET क्वेश्चन्स ताका आन्सर म्हण इतले बरयता गेले म्हळ्यार ते बीग वॉल्यूम जावं गेलें. म्हळ्यार 556 पेजीसाचे व्हड बूक जालें. सो बूक जाले नंतर
एक म्हाका नियरली आय टूक 1 year ते बरो नोटू कंप्लीट करच्याक. तदनंतर आनी व्हड चॅलेंज म्हळ्यार पब्लीश करचें. सो बरें जालें ना पब्लीश करतालें टेक्स्ट बूक आनी ते खर्च बी मस्त आसा. टेक्स्ट बूक पब्लीश करचें ते बी म्हगेले सब्जेक्ट बायोलॉजी ते फोटोग्राफी हे फिगर्स मस्त उरता. सो कोण म्हाका हें करता अशें म्हण हांव सुमार पब्लिशरा लागोटू वचून मेळ्ळें जाल्यार खंयचें हांव बडींग ऑथर, फर्स्ट ऑथर, सिंगल ऑथर कोणूय म्हाका सपोर्ट दिलना. ताजे एक दिवस म्हगेले घोवाले कझीन ब्रदर रोहीत म्हणून बँगलोरा उरता, तो म्हाका सांगलो, वयनी तूं इतलो त्रास घेतले, तूं कितें सपना पब्लिशर बँगलोर तांकां अप्रोच जावचें ना पब्लिकेशना बद्दल म्हण सांगलें. हांव कडेन सांगलें हांव सान बडींग ऑथर, ते सपना पब्लिकेशन म्हगेलें सपनान बी हांव येवजल ना म्हण सांगलें. ना पळय वचचें म्हणगे न्हू. एक दिवस वचून थंय आमी नितीन शाह म्हणगे न्हू ताजे ओनर तांकां मेळ्ळें मागीर एक सॅम्पल टॉपीक हांव दिलें अशें हांव बरयलें आसा पब्लीश करता की म्हणगे न्हू. कडेन तांकां असो दिसलें की कितकी पळय जाल्यार आमगेलें एक हाजेचें एक स्टँडर्ड आसा. आमगेलें पॅनला मुखार हांव दवरता हें तुमगेलें मॅटिरियल हांव दवरता. ओके म्हण आसल्यार कडेन पळय म्हणगे न्हू सांगून आमकां धाडलो. हांव भायर आयलें सपना बूक हावस पळयलें वटकोर न्हू आनी भायर येता म्हाका हांव होप सोडगे न्हू आयलें हें जायना म्हणून. बट ताजे नंतर म्हाका एक वारा नंतर म्हाका तांगेले फोन आयले अशी म्हणगे न्हू तुमगेले आमगेले स्टँडर्डाक आसा आनी येया आमगेले पळय टर्म्स एंड कंडिशन उरलेवे म्हणून. सो उरलो न्हू विदीन 2 months बूक म्हगेलें पब्लीश जालें. सो ताजे त्रास कितले घेतला म्हणून आतां म्हाका बूक केन्ना पब्लीश जावन मागीर हाता मेळ्ळें म्हाका फूल विसरून गेलें. ताजे नंतर हांव May 22, 2016 कुमटांत हांव रिलीजींग फंक्शन केलें. थोड्या लोकांक आपयलें. तशीच आमगेले कॉलेजाचे कॅनरा कॉलेज सोसायटी म्हणून ताजे प्रेसिडेंट रघु पिकळे म्हणून तांकां इनॉगरेटर जावंगेन आपयल आशिल्लें. तांकां आयिल्लें तांकां म्हगेलें काम पळोवंगेन मस्त खूश जालें. तशी म्हाका ऑन द स्पॉट म्हाका 10,000 प्रायज मनी दिवन म्हाका एनकरेज केलें. ते बी मस्त खुशी विशय. हांव आतां जाल्यार बी हांव सराक आभारी जावन आसा. ते जावन म्हगेलें बूक पॉप्युलर जालें आनी एक 6 months भितर एक पंत PO बोर्ड अशी वटू बुक्स सिलेक्शनाक करता आशिल्ले. म्हगेल बूक बायोलॉजीक म्हगेल बूक बेस्ट रेफरन्स बूक म्हणगे न्हू सिलेक्ट कोरून गे न्हू आनी आमकां प्रिंटाक ऑर्डर दिलें. फर्स्ट हांव 1000 बूक प्रिंट केले आशिल्ले. ताजे नंतर म्हाका ऑर्डर आयलें 1500 बूक हांव आनी प्रिंट कोर न्हू ते थ्रू आवट कर्नाटक ऑल ओवर कर्नाटकांत ಒಟ್ಟು गव्हर्मेंट कॉलेजाक म्हगेले बूक सप्लाय केले गव्हर्मेंटान. सो ते एक म्हाका अनएक्सपेक्टेड म्हाका पॉप्युलॅरिटी मेळ्ळें सोडलें. अगदी आनंदाक क्षण म्हणीत. हांव लेखीन बी नाशिल्लें हांव इतलें करता म्हणून. सो अनएक्सपेक्टेड विशय बरें जालें म्हाका. ते समुत्कर्ष IAS हान त्या संस्थेन तुम्ही जुळिल्ले आसाचे हांव आतां परिचयान सांग तांचे बद्दल एक थोडं सांगता. हां समुत्कर्ष IAS अकॅडमी म्हणून ते एक NGO आमगेले कर्नाटकांत 2016 ते एस्टाब्लीश जालें. आमगेलें मेन सेंटर हुबळी आसा. तशी थ्रू आवट कर्नाटका आतां 17 ब्रांचीस आसा. एक्चुली हे कसं म्हळ्यार IAS बद्दल अवेरनेस दिवचे तशीच IAS बद्दल ट्रेनिंग दिवचे. पहिले ट्रेनिंगाक ಒಟ್ಟು नार्थ इंडियाक ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು वचशिल्लें. सो तशीच दिल्ली फॅकल्टी हाणगेन आमी हांगा करता म्हणगेन समुत्कर्ष IAS अकॅडमी आमी आतां केलेचे. सो हे हाजे अंडर आमी एक 5 नमुनो डिफरंट शिक्षण आमी चेडवांक दिता आसाचे. म्हळ्यार 6ನೇ क्लास चेडवां 6-7 चेडवांक श्रद्धा म्हणून 7-8-9 चेडवांक मेधा म्हणून तशीच 10-11-12 ಉನ್ನತಿ
डिग्री लोकांक उत्कर्ष आनी डिग्री नंतर प्रॉपर IAS ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंटरव्यू गायडन्स प्रोग्राम. सो तशी ಒಟ್ಟು एक लेवलाच्या आमी ट्रेनिंग समुत्कर्षा अंडर आमी करता आसाची. सो हे मेन कसले म्हणारी तुमकां गोत आसा आमगेले कर्नाटकांत IAS बद्दल अवेरनेस भारी कमी आसा. सो IAS IPS IRS हे अधिकारी जावका म्हणारी एक UPSC एग्जाम म्हण आसा ते बरोवका. ते टॉप मोस्ट नॅशनल लेवल एग्जाम, टॉप मोस्ट एग्जाम बेगीन टफ उरता. ताका लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन जायना. पयले तुल्यान प्रिपरेशन जाय पडटा. सो पयले म्हणारे चेडवां आशिल्ले दवर न्हू ताजे बद्दल प्रिपरेशन जाय. प्रिपरेशनाकिंत ताजे बद्दल अवेरनेस जाय. फस्ट तांणी सपून पळोवका, ताजे नंतर ताजे बद्दल स्ट्रगल करता. सो सपून पळोवका म्हणारे तांकां ताजे बद्दल अवेरनेस उरता. सो आमगेले बगले ना कोणाक चेडूं विचारणार बी डॉक्टर जाता, इंजिनियर जाता, लॉयर जाता, जर्नलिस्ट जाता म्हणटाचे, कोणू IAS ऑफिसर जाता म्हण कोणू म्हणनाचे. सो ते आमी अवेरनेस मेन आमकां क्रिएट करचें आशिल्लें. सो ताजे खातीर आमी हे आमी 6थुल्यान आमी स्टार्ट केलेचे. 6th चेडवांतल्यान श्रद्धा मेधा म्हण स्टार्ट केलें. सो श्रद्धा मेधांत आमी एक्चुली कसं कवर करतात म्हळ्यार प्रॉपर आमी IAS सिलेबसाक कोचिंग दिना जाल्यार बी ताका रिलेटेड सब्जेक्ट आमी शिकयताचे. सो ताका वास्ट नॉलेज उरका पडटा. सो हिस्ट्री बद्दल उरो, पॉलिटिक बद्दल उरो, ना जियोग्रफी, सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी, करंट अफेर्स, जनरल नॉलेज हे ಒಟ್ಟು बद्दल चेडवाक नॉलेज उरका पडटा. ते लास्ट मोमेंटाक गेन करचें जायना. सान तुलेना तांणी ते एक दिक्कान नॉलेज गेनिंग दिक्कान तांणी थिंक करता, नॉलेज घेता तशी वात्ता होड जाल्यार तांकां मुखारी हे एग्जाम क्रॅक करच्याक इजी जाता. अँड एट द सेम टायम हे ಒಟ್ಟು जाले नंतर IAS ಒಟ್ಟು जाले नंतर एक अधिकारी जावन देशाक सर्व करता म्हळ्यार हे अधिकारीक एक गुड क्वालिटीज जाय पडटा. देशाभिमान उरो, देशा बद्दल प्रीती उरो, समाजा बद्दल कळकळी उरो, नावे खंयचे कंपॅशन उरो म्हळ्यार सहानुभूती नेचरा बद्दल उरतले, ना खंयचे लोकां बद्दल उरतले, आमगेले गांव बद्दल उरतले, नावे प्राणी बद्दल उरतले. हे ಒಟ್ಟು कंपॅशन हे ಒಟ್ಟು बरे एक व्हॅल्यूज दवंगेन अधिकारी जाल्यार तो मुखारी तशी समाजमुखी कार्य करता आनी तशें कोर न्हू एक देशाक बी एक सपोर्ट जावचें म्हळ्यार देश एक उन्नत मट्टा वच्चाक तो बी एक कारण जाल्लो उरता. सो ताजे खातीर हे पुरा एक गूण हे सान आशिल्ले दवर न्हू चेडवाक एक मायंडांत ना तांगेले एक आंगांत इनकल्केट करका म्हणगे न्हू आमगेन हे प्रयत्न. आनीक हे समुत्कर्शांत आमी वर्क करता पुरा लोक वॉलंटियरी जावंगेन वर्क करता आसाचे. सो आमकां कसलें ना एक हे निमित्त पुणी एक देशाक ना समाजाक एक थोडे एक आमगेले एक स्मॉल एक आमगेले सेवे म्हण आमी हे ಒಟ್ಟು करता आसाचे. हे एक जालें तुमी सांगलें. आतां आनीक तुमी सेवा करता आसाची नो प्लास्टीक अवेरनेस. ते अभियान तुमी सुमारपणे चलयलें म्हणून करता तांचे बद्दल एक थोडें सांगा. आजकाल ते नो प्लास्टीक अवेरनेस जावं का? सो तुमी कशी करता ते? वय सो हांव बेजिकली आतां तुमकां सांगिल्लें वरी हांव बायोलॉजी लेक्चरर. चेडवाक डेली हांव शिकोवचें कंपॅशन नेचरा बद्दल उरो, प्राणी बद्दल उरो, खंयचे बद्दल उरो कंपॅशन. सो ताजें रक्षण हें तितलें इम्पॉर्टंट आसा. हांव बरेच चेडवाक शिकोवचें मात्र न्ही हांव बी थोडें तें फॉलो करता. आनी ते म्हगेलें शिक्षण न्ही म्हगेलें हें एक हें आसलें ते चेडवाक आमगेले कॉलेजा चेडवाक मात्र सीमीत जावन उरचें ना. बाकी चेडवाक बी हे बेगीन वचून पावका. ते कशी पुणी आमगेले एक नेचर एक प्रोटेक्ट जावका म्हणूची. आतां तुमकां ऑलरेडी तुमकां गोत आसा कितले इतले चंद परिसर आमी कशें वायट करता आसाची म्हणगेन. सो हांगा मेन मस्त वायट करच्याक मस्त कारणां आसा जाल्यार ही मेन कारणां आतां प्लास्टीक. आनी प्लास्टीक कितले यूज असले तितले हार्मफूल इफेक्ट्स आसा. सो तुमकां आतां हांव तें सांगता गे वत ना कितें म्हळ्यार मस्त आसा ताजे हार्मफूल इफेक्ट आनी बट हय वट लोकांक गोत आसा. जर मेन कसं म्हणारे हाजे बद्दल अशें करचें ना करनाकाची म्हण पदे पदे आमी याद करता उरका लोकांक.
सो याद करचें काम हांव करता आसा इतलेची हांव करता आशिल्लें चेडवाक चेडवा उरो एक पब्लिकान तूं याद करोच काम हांव करता आसा सो तशी हें आनी तूं स्कुलाक कॉलेजाक वचून ना स्त्री शक्ती संघ वता दुसरे ग्राम पंचायत वता थंय वेस्ट मॅनेजमेंट कॉमन जावन वेस्ट म्हळ्यार वेट वेस्ट उरो सॉलीड वेस्ट उरो सो कशें मॅनेज करचें प्लास्टीक कशें आमी मिनिमम यूज करचें पण हांव सांगता आनी प्लास्टीक हे आयल भितर हांव सांगचें केन्ना 4R मंत्रास हे तुमी फॉलो करा पण हांव केन्ना सांगता 4R मंत्र आर म्हळ्यार अल्फाबेटिकल आर इंग्लीश अल्फाबेटिकल आर हांव तूं रेड्यूस रेफ्यूज रियूज अँड रिसायकल म्हणजे न्हू हे केन्ना प्लास्टीक चारा म्हण भितर हे 4 तुमी उडगास दवंगे न्हू ताजे यूज करा म्हण हांव केन्ना म्हगेल एक ते स्लोगन ते म्हणटा सो हांव केन्ना ते सांगता उरता तशीच इवन वेट वेस्ट मॅनेजमेंट बी कशें करचें म्हणजे न्हू हांव शिकयता कितें म्हळ्यार आमी वेट वेस्ट बी तशी खंय खंय की उडयताची वाडटा तशी हे बी तशें आमी बरें एक कॉम्पोस्ट करयता म्हण हांव मस्त वर्स जालां ते 10 years जाल्यार हांव आमगे घरान म्हगेल वेट वेस्ट आनी हांव कॉम्पोस्ट करता ते कॉम्पोस्ट घरान तूं हांव म्हगेल थोडे पॉट्स आसा म्हगेल 4th फ्लोरान तूं एक टेरेस गार्डन केलाय म्हाका जाय आशिल्ले थोडे वेजिटेबल्स तूं हांव ग्रो करून घेता म्हगेले हे पॅन्यूर घालून घे न्हू खंयचे हांव केमिकल फर्टिलायझर खंयचे घालना हेची घालून घेवन हांव करता सो हे करता आशिल्ले तेन्ना हाचे बद्दल बेगीन लोकांक बी हाचे बद्दल बेगीन अवेरनस दिवे म्हणजे ओट्टो कडेन हांव अवेरनस दिता आसा बेगीन अशी केल्लें मिता आमगेले गांव बेगीन क्लीन जावन लोकांक बेगीन अवेरनस उरो आनी ताजे बरोबर लोक बी बेगीन हेल्थ लोकल हेल्थ बी बेगीन इम्प्रूव जावं म्हणजे न्हू ताचें आतां गेली वर्स आमगेले समाजाचे स्वामी चातुर्मासाक कुमटे आशिल्ले ते जाले भितर आमगेले समाजात सुमार बंधू भगिनी पादयात्रा कुमटा टू पर्तगाळी केल्ले तर तांचो तुमी बी एक मेंबर आशिल्ले म्हण आयकल्लें तांचो अनुभव कशें आशिल्लो वय हांव एक मेंबर आशिल्लें सो पादयात्रे कुमटा टू पर्तगाळी पादयात्रे करताची म्हणजे आमगेले ऑर्गनायझर अजित भटमा म्हणून तांणी केलें तेन्ना म्हागेल्याक हें जायना म्हण हांव फस्ट लेकिलें कितें म्हळ्यार म्हाका सानाशिल्ले तेन्ना एक मेजर म्हाका पांयाक एक्सिडेंट जालें सो म्हगेले पांय वीकची हांव चमकुचे हे वटू खंयचे एक असल एडवेंचरस काम हांव जुजुरू केल्लें अशें पण हांव हें केलें बट कडेर एक दिवस म्हाका दिसलें म्हगेले घोव वत म्हण सांगलें तांगे बरोबर हांव बी वचें कितलें जाता तितलें चमकुचें आनी ताजे नंतर मुखार व्हेइकलार गेल्यार जालें म्हणजे हांव डिसायड करून हांव स्टार्ट केलें नियरली 100 kilometers आशिल्लें आनी स्टार्ट करचे वेळार हांव एक आनीक हें मनान ठरयलें हांव अशी स्टार्ट करतनाका एक अशी म्हगेलें एक आसलें प्लास्टीक अवेरनस नो हे वेस्ट मॅनेजमेंट अवेरनस प्रोग्राम सो हे बी एक करत वचचें वाटेर म्हणून वाटेर वचचे वेळार एक 3-4 स्कुलाक करत हांव गेलें हे एक व्हड टास्क आशिल्लें आमकां डेली एक 30-35 kilometer आमी चमकूच आशिल्लें 3 days म्हण सांगिल्लें फर्स्ट कडेन आमी 2.5 days तुची आमी हे कंप्लीट केलें सेकंड डे मात्र हॉरिबल एक्सपिरियन्स आमी 45 kilometers चमकले सो अशें जाता म्हण म्हाका गोद नाशिल्लें जाल्यार कशी की आमी कंप्लीट कोर न्हू 2.5 days आमी पर्तगाळी वचून पावले पर्तगाळी वचून पावन स्वाम्या पळोवन देवा पळयल भितर पुरो आमी घेतील जो त्रास आशिल्लें पुरो विसरिल्लें आनी तेन्ना थंय स्वाम्या मेळ्ळे तेन्ना स्वामीजी बी तशीची भारी खुशी जालें तांकां खंय की पादयात्रे कोरून घेवन लोक वताची जाल्यार पर्तगाळी पादयात्रे कोरून घेवन आयले हिस्ट्रीन तूं हेची फर्स्ट भारी खुशी जालें म्हणजे तांणी सांगलें आमकां तो सन्मान केलें आनी एट द सेम टायम हांव कडेन म्हगेलें एक 20 minutes हांव थोडे स्वामीजी मुखार म्हगेलें थोडे हांव भाशण बी केलें म्हळ्यार प्लास्टीक अवेरनस बद्दल हांव हें केल्लें ताजे बद्दल हांव बेगीन प्लास्टीक वेस्ट मॅनेजमेंटा बद्दल हांव बेगीन स्वामीजीक सांगून
तुमगेल थ्रू बी एक आमगेल समाजाक बेगीन हाजे बद्दल तुम्ही खंय गेल्यार बी हाजे बद्दल बेगीन अवेरनेस तुम्ही बी आमगे बरोबर केल्यार बरें करता आसत आनी वट्टो अवेरनेस म्हण जाल्यार म्हाका केन्ना खंय गेल्यार बी अशी एक सांजचे गूण म्हूण हांव स्वामीजीक बी बेगीन हांव सांगलें म्हाका गोतना तें चूक जालें किंवा गोतना जाल्यार हांव तें सांगून तांकां मेमोरंडम दिवन आनी आशिर्वाद घेवन आयलें तर हें केल्ले निमित्ता म्हाका भारी एक कॉन्फिडन्स लेवल मस्त बिल्डअप जालें कसलें एक एडवेंचरस काम बी म्हगे लागीं करचें जाता म्हण एक म्हाका तें कळ्ळें सो ताजे खातीर हांव थँक्स टू अजीत भट. आतां तुमी म्हळें तुमकां सान आसतना पांयाक एक सान एक्सिडेंट जालो आनी तुमगेलें हें पळयल्यार तुमी हिमालय ट्रॅकिंगा बी गेला तर ते ट्रॅकिंगाचे एक्सपिरियन्स कशे? वय आतां हांव सांगलें पादयात्रा जाल्या नंतर म्हाका आंगान कसली जोश आयल्यार जालें एक मना क्रेझीनेस बेगीन चडता गेली म्हणून ट्रेका वचचें म्हण अशी आनी कसलें तरी एक एडवेंचरस काम करे म्हण दिसलें. एट द सेम टायम आमकां कळ्ळें हे एक ट्रेक आसा म्हणून ट्रेकिंगा वचचें म्हण जालें जाल्यार हांव फर्स्ट टायम सिलेक्ट केल्लेची भारी एक कश्टदायक आसा म्हण म्हाका दिसलें. फर्स्ट हांव सिलेक्ट केलें हिमालयन ट्रेक केदार कांट म्हणगे ते एक्चुली ऋषिकेश वचून ताजे नंतर चडचें आमगेलें 4 डेजाचे ट्रेक चमकून वचचें सो ते बी हाय आल्टिट्यूड आमगेलें ते समीट म्हळ्यार ते टीप ते पीक असलें पिका वचचें ताका समीट म्हण म्हणटाचे ते समीटा पावत पसून आमगेलें 12,500 फीट जाता. सो थंय चमकून आनी थंय कसो म्हळ्यार -डिग्री टेम्परेचर ऑक्सिजन लेवल कमी जाता सो हे वट्टू आमकां चॅलेंजीस आशिल्ले जाल्यार बी कशी हांव गेलें आमी 2 डेज आमकां टेंट स्टे म्हण सांगिल्लें आमकां टेंट स्टे म्हळ्यार थंय 0 डिग्री उरता तेय म्हळ्यार थंय आयस उरता आयसान तूं आमकां टेंट घाल उरताची आनी स्नोन तूं आमी चमकुका शटू आशिल्ले सो चमकून गेले जाल्यार लास्ट समिटा वच दिवसा आमकां नायट 2 o'clock जागेताची 3 o'clock आमी स्नो चमकुचें स्टार्ट करचें सो चमकून एक 3 o'clock आमी स्टार्ट केलें आमकां सकाळीं 8 o'clock वचून पावले सो पावचे वेळार मिडल मस्त त्रास जाले ऑक्सिजन डेफिशियन्सींतल्यान चमकता न्हीद येता आशिल्लें आनी श्वास येता आशिल्ले आतां श्वास काडचें जायना की कितकी म्हण दिसता आशिल्लें जाल्यार ह्या वटेन अशें ह्या बदल्यान पळयल्यार फूल खंदक हांव बेगीन हांव बॅलन्स चुकल्यार बी हांव पडचें खंदकार सो तसो एक नमून त्रासदायक आशिल्लें चलो बी कशी एक जोश म्हळ्यार ते समिटा वचून पावका म्हण एक हांव पळयता हांव गेलें आशिल्ली वट्टू शक्ती घालता गेलें वचून पावलें 8 o'clock वचून पावलें मस्त बरें जालें जाल्यार ताजे नंतर आनी वापस 12 o'clock जालें आमकां आनी बेज कॅम्पा येवन पावच्याका येवन पावून आनी आमी कंटिन्युअस चमकता उरलें म्हळ्यार 4 days आमी चमकले जाल्यार हे वट्टू केल्ले निमित्ता म्हाका खरें म्हळ्यार आनीक मस्त जोश म्हाका आयलें आनी कस तरी कर येता हांव मस्त आनी करच्याक आनीक मस्त कर येता इतलें वर्श म्हगेलें कसकी करता वेस्ट म्हगेलें म्हळ्यार यंग एज थोडें वेस्ट केलें की कितकी म्हण म्हाका आतां रियलायज जालें. तुमगेले ताणें हांव परिचय करून दिवंक की तुमी मशरूम कल्चर डिप्लोमा केला म्हळें तर तांचे बद्दल थोडें सांगता आमकां. ओके म्हगेलें आनीक MSc बायोटेक्नॉलॉजी जालें म्हण सांगलें सो थंय एक मशरूम कल्चराचे एक सब्जेक्ट आसा सो ते शिकचे वेळार म्हाका तें मस्त आवडिल्लें मुखार केन्ना तरी हांव हें मशरूम कल्चर कर का म्हण एक आशिल्लें सो ताजे नंतर म्हगेलें लगीन जालें हें कॉलेज जॉब चेडूं घर मॅनेज करता आशिल्लें तेन्ना म्हाका हे वटू एक्स्ट्रा म्हाका हे वटू काम करच्याक म्हाका टायम मेळिल्लो ना जाल्यार आतां म्हगेलें कमिटमेंट सोटू कमी जाता आयलें तेन्ना म्हाका अशें दिसलें आतां म्हगेलें पॅशन तें एक आसलें त्या बी एक कोण सोडे म्हणगे न्हू सो ताजे खातीर आतां IIHR म्हण इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च म्हण बँगलोर आसा थंय हांव आनीक डिप्लोमा कोर्स केले आतां म्हळ्यार कमर्शियली मशरूम कल्चर कशें करचें म्हणगे न्हू
सो आतां हांव ताजे एक फॅक्टरी ऑलरेडी आतां आमगेले कुमटांत बांदले. थंय हांव फॅक्टरीन तो एक्चुली ऑयस्टर मशरूम आनी मिल्की वायट मशरूम म्हणगे न्हू. म्हळ्यार आतां कॉमन आमकां मेळत न्ही बटर मशरूम तें न्ही हांव करता आशिल्लें. ऑयस्टर आनी मिल्की वायट मशरूम म्हणगे न्हू. ते एक्चुली ते मेडिसिनली वॅल्यू हाय म्हळ्यार न्युट्रिशन वॅल्यू आसा, मेडिसिनल इम्पॉर्टंट बी आसा ताका. म्हळ्यार इम्युनो बुस्टर ते आनी प्रोटीन सप्लिमेंट अशी मस्त ताजे एक हें आसा म्हळ्यार यूज आसा. आमगेल बगलेन मस्त मेळना आमकां. पयलूटू आशिल्ले ते आतां एक पोल्युशनान तूं ते वटू जाता ना आमकां मेळटा ना म्हणू जाल्यार हांव करचा ना म्हणगे न्हू. आतां हांव ताजे फॅक्टरी घालता आसा एंड एट द सेम टायम ते मशरूम ते ग्रो करच्याक सीड्स जाय पडटा. ताका स्पॉन म्हणटाचे. ते स्पॉन ग्रो करच्याक टिश्यू कल्चर मेथडांतल्यान ग्रो करचे. सो ताका एक सोफिस्टिकेटेड लॅब जाय पडटा. आनी ते बी तशीची आतां लॅब बी हांव कंस्ट्रक्ट केलें. सो आतां हांव सीड कल्टिवेशन बी करता आनी क्रॉप कल्टिवेशन बी करता. ते दोनाची आतां करता म्हणगे न्हू. आतां फॅक्टरी बांदले आतां आनी रिसेंटली आनीक 2 months हांव ताजे फॅक्टरी हांव ओपन कोरून गे न्हू. ताजी बी एक कमर्शियली लोकांक ताजे मशरूम मशरूम प्रॉडक्ट खंयचे म्हळ्यार आमी डे टू डे लायफान बी आमगेल एक ट्रेडिशनल एक रांदपान बी आमी कशें यूज करचे म्हणू बी ताजे अवेरनस बी दिवचे आसा. आनी ताचे बरोबर ताका ॲड ऑन कर न्हू. म्हळ्यार ते एक प्रॉडक्टाचे ॲड ऑन कर न्हू. दुसरे एक प्रॉडक्ट कोर न्हू. कमर्शियली म्हाका इंट्रोड्यूस करचे बी एक मन आसा. जावं बेगी जावं म्हळ्यार आमकां बी कुमटे गांवच्या लोकांक एक मशरूम आनंद घेवचे मेळटा. तर आतां तावळदान हांव पळयत आसा आनी तुमकां हांव मेळेल कमी पळयल चड. तर केन्ना एक हसनमुखी आशिल्ली तुमी ताचें कसो सिक्रेट आसा कितें? म्हाका सिक्रेट म्हळ्यार तें अशें हे फस्ट थींग हांव सांगयता हे मेगेल म्हणना हे मेगेल पप्पाल गिफ्ट म्हणयता. मेगेल पप्पा बी तशीची उलोवचें कितें पयलीं हाश आशिल्लें. सो म्हाका ते जीन म्हाका पप्पाल जीन आयले एंड एट द सेम टायम हांव बेगीन हेल्थ फ्रीक. म्हाका गोत आसा हांसता उरला रे आमगेले कसो स्ट्रेस ना पेन आसल्यार बी रिलीव जावन वता. आनी कसले नेगेटिविटी आमगेले भितर उरना. आमी कसलेय विशय आसल्यार हांव फस्ट नेगेटीव थिंक करता. जाल्यार ते मस्त वेळ हांव दवंक घेना नेगेटीव थिंक. हांव मस्त वेळ दवंक घेना. कोणा बदल जाल्यार बेची कसले नेगेटीव थिंक उरो कसले एक राग उरो कसले हांव मस्त दवंक घेवत ना. थोडे वेळ सोड न्हू आनी हांसत हांव फ्रेंडशीप कोर घेवन उलोवन सोडटा. सो ते आनीक एक म्हळ्यार रे हांसता उरला रे आमगेले एक ह्युमन बॉन्ड बी स्ट्रॉंग जाता. ओके सो हेवटो विशय मना दवंक घे न्हू. हांव एक असल एक मेगेल नेचर हांव बिल्ड करून घेतलें. आतां इतले वेळा तुमगेले उलयले तुमगेले थोडे फोटोज आमगेले आसाचे. ते आतां सांगिल्ले विशया वयले उरतले बाकी बी उरतले ते हांगा दाखयताचे. ते खंयचे रिलेटेड म्हणून तुमी आमकां सांगा. हे पळय फोटो आयल्याचे. हां हे हांव सांगिल्लें हांव बूक बरयलें म्हणून PUC सेकंड इयर बायोलॉजी टेक्स्ट बूक ते एक्चुली. सो ताजें रिलीजिंग फंक्शन कुमटांत जालें. कुमटा MLA तेन्ना राधा शेट्टी आशिल्ले ती येवन रिलीज केलें. आनी इवन मिडले आशिल्ले रघु पिकले सर आमगेले हांव सांगिल्लें केनरा कॉलेज सोसायटी प्रेसिडेंट म्हणून. आनी ताजे नंतर तांणी सपना बूक स्टॉलाचे. आनी ताजे नंतर आमगेले थंय त्या वटेन दोग लोक आसाचे मेगेले टिचर्स डॉक्टर सुभाष चंद्रन म्हणून म्हगेले कॉलेजांत शिकिल्ले टीचर. आनी आनीकले SN भट सर म्हणगे न्हू. म्हळ्यार हांव एक इतलो अचीव करच्याक म्हाका तांणी ओटू म्हाका भारी सपोर्टीव आसाची. तांगेले म्हाका मार्गदर्शना दिवन एक मॉडेल जाल्ले निमित्त हांव एक हे विशयांत अचीव करचें जालें म्हणगे न्हू. हांव ते एक प्रोग्रामांत एक गुरुवंदना प्रोग्राम बी हांव दवंक घेवन तांणी दोग लोकांक बी हांव गुरुवंदना केल्लें आशिल्लें.
सो ताजे हांव फोटो ताजे नंतर हे एंडान तूं म्हगेलो घोव आसा कितले म्हळ्यार ಒಟ್ಟು ವಿಷಯ ಅಂತೂ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ म्हगेलो घोवने तांणी बी थंय आशिल्ले ते फोटोन तसोच हो खंयचो हे हांव पुना युनिवर्सिटीन तो एक इको फ्रेंडली लायफस्टायल म्हण एक विशया बद्दल हांव लेक्चर दिल्लो आसा हां थंय म्हळ्यार इको फ्रेंडली म्हळ्यार तुमकां गोत आसा आतां नेचरान तूं आमी कितले प्लास्टीक म्हण सांगलें प्लास्टिका बरोबर आमी डे टू डे लायफ कसकी आमी प्रॉडक्ट यूज करताचे तांचो ಒಟ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ आसा म्हळ्यार डे आमी स्टार्ट करचे कसले टूथ पेस्ट टूथ ब्रश सो तातूंतल्यान स्टार्ट करता आनी नीच वेळार नायट नीच वेळार आमी कसले आमी खंयचे मॉस्किटो कॉयल की मॉस्किटो रिपेलंट की कसले घालताचे सो स्टार्टिंगांतल्यान डे एंड पसूनची आमी एक ना एक केमिकल यूज करता वताची सोप उरो उजबत्ती म्हणून खंयचे एक उरो ना फुडांत बी तशीची डिटर्जंटां ಒಟ್ಟು सो ताजे बदल म्हळ्यार तांतू कसं केमिकल्स उरता तांतू हार्मफूल इफेक्ट ह्युमन बॉडीक कशें जाता अदर नेचरांत आशिल्ले अदर ऑर्गॅनिजम प्लांट्स उरो एनिमल्स उरो तांकां कशें हार्मफूल इफेक्ट जाता आनी नेचराक कसो म्हळ्यार सॉयलाक कसो इफेक्ट जाता हार्मफूल इफेक्ट कसो जाता म्हण ताजे बद्दल फस्ट एक्सप्लेन कोर न्हू ताजे नंतर हांव हे ಒಟ್ಟು ಹಕ್ಕ हांव सांगलें हे टूथपेस्टा बद्दल ना रिपेलंट मॉस्किटो रिपेलंट ना उजबत्ती धूप उरो कसं ताजे बद्दल खंयचे आमी इको फ्रेंडली प्रॉडक्ट आमी घरांतू कोर न्हू आमगेले घरा आशिल्ले वस्तू तुले ना घरांतू कोर न्हू कशें यूज करचे म्हण एक डेमो सुद्दां हांव तांकां करून दाखयलें ऑलमोस्ट ते बी हांव थोडे करता आसा म्हगेले हांतू म्हळ्यार एक थोडे पुणी म्हगेले एक 1% पुणी कमी जावं म्हळ्यार प्रती एकले तशी थिंक करका आतां हांव एक केल्यार कसो होड चेंज जाता म्हण आमी केन्ना थिंक करचे ना फस्ट हांव करका म्हळ्यार 0.001% चेंज तुल्यान आमी स्टार्ट केला रे मागीर बरोबर म्हाका पळोवन न्हू आनी कोणकी एक फॉलो करताचे आनी कोणकी एक फॉलो कर तशीच फॉलोवर जाताचे सो हाजेक अवेरनस ಒಟ್ಟು लोकांक स्प्रेड जाता म्हण एक हें तशीच हांव आतां करपाक स्टार्ट केलें थोडे प्रॉडक्ट्स घरा आनी म्हगेले फ्रेंड्साक बी अशी दिता पळय हे यूज करा म्हण घेना अशीच बेगीन अवेरनस बेगीन म्हाका मुखार अशी अवेरनस आनीक चड करूच आसा म्हागेले मनांत पळय कशें जाता म्हण घेना नेक्स्ट वन ना हा फोटो हे फोटो हांव एक स्कुलांतू वेस्ट मॅनेजमेंट अवेरनस रोटरी क्लब रोटरी तेन्ना रोटरी आन्स प्रेसिडेंट आशिल्ले तेन्ना सो आनीक हांव विशय सांगचेक विसरलें रोटरी आन्स प्रेसिडेंट आशिल्ले तेन्ना एक आमी एक न्यू एक म्हळ्यार इको फ्रेंडली एक काम बी आमी एक केलें थंय हे एक जालें खंयचे अवेरनस प्रोग्राम एक जालें ताजे नंतर युजल रोटरी आन्स क्लबांत आमी प्रति वर्सा वरमहालक्ष्मी पूजा करताची सो त्या वर्सा हांव कसं केलें म्हळ्यार पूजा करून गेल्यार आमी बायलांक होंट भरतात होंट भरचे वेळार हांव इको म्हळ्यार इको फ्रेंडली ट्रॅवलिंग किट ते आमी होंट भरले सो तांतू कसो आशिल्लो म्हळ्यार एक वस्त्राचे पोटली बॅग करतात न्ही ते पोटली बॅग करून ताजे भितर एक स्टिलाचे प्याले आनी ताजे नंतर एक स्टिलाचे स्पून स्टिलाचे फोर्क आनी एक स्टिलाचे स्ट्रॉ येता सो ते ಒಟ್ಟು घालून पॅक करून घेवन ಒಟ್ಟು लोकांक दिले म्हळ्यार आमी खंयी भायर वचे वेळार ती एक आमगेले एक बॅग घेवन वताची ते बॅगान तूं हे घालून घेवन गेला रे खंय गेल्यार बी आमी प्लास्टीक तांणी दिली प्लास्टीक यूज करचे आमी कमी करत कितें म्हळ्यार प्लास्टिकान कसरी होवन आमी पिलारी खालारी आमगेले बॉडीक वचे आमगेले आरोग्य वायट ते अवॉयड करत एंड एट द सेम टायम आमी हे ಒಟ್ಟು भायर तांगेले घेवन आनी आमी थंय उडोवन येवचे वय की न्ही ते एक आमी ते यूज केला रे ते एक उडोवचे एक स्पून एक प्लेट एक प्लास्टीक स्ट्रॉ कमी जात न्ही म्हणून हांव ते म्हळ्यार आनी आमकां पळोवंक घेना दुसरे संघ संस्थे लोक पिचे ते फॉलो करूं म्हण घेना आमी ते एक तेन्ना केलें सुंदर हो खंयचो
एक मस्त म्हागेलें क्रेज है म्हाका आशिल्लें 2 ते पत्तले सुद्दां फोटो शूट करता म्हणगे आनी रे घरान तूं पुजेन तूं ओटू जालें आतां मागीर नवान तरी तशीची सो थंय तशीची केदारकांत आमी गेले म्हण सांगिल्लें थंय तशीची डे 2 तूं थंय आमी टेंट स्टे केले सान टेंट थंय रावच्याक बी जाय नाशिल्लें जाल्यार म्हाका ओटूनोक सांगिल्लें हें आनी थंय 0 डिग्री -डिग्री उरता तुका ते ओटू पत्तल ओटून अशें जायना म्हण म्हाका म्हगेले फ्रेंड्स ओटू सांगिल्लें जाल्यार पळय म्हण हांव तांतू म्हगेले बॅगान तूं तालगेन हांव चडिलें सो थंय ते पळय म्हणगे न्हू ते कशी ते टेंटान तूं अर्द रापून पत्तल न्हेसून एक 10 मिनिट्स भायर येवंक गे न्हू फोटो शूट कर न्हू केळे हांव म्हगेले नॉर्मल ड्रेसान आसा पुरो इबारे వచ్చి नमगे ट्रेडिशनल बाय बाय मला बी एक तुमी सांगेत ट्रेडिशनली हांव आमगेले इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस हांव हें केलें म्हणगेन घालून घेतले नेक्स्ट वन हो खंयचो फोटो हे केदारकांत समिटा गेले तेन्ना भारी खुश जाल म्हळ्यार हांव अचीव केलें म्हणगे मस्त खुशी हे हांव सेलिब्रेट केलें हे पीक अशें आतां हो हे हांव सांगिल्लें आमी कुमटा टू पादयात्रा परतगाळी पादयात्रे केले म्हणून थंय म्हगेले वेस्ट मॅनेजमेंटा बद्दल म्हगेलें हांव एक सान मेमोरेंडम बरोवंक गे ते ताजे बद्दल बेगीन सांगून स्वामीजीक हांव मेमोरेंडम दिता आशिल्लें फोटो दिवन हांव आशिर्वाद घेतली फोटो हे तुमगेले पुरे कार्यावळी पळोवन म्हळ्यार आयकून भारी खुशी जाली मस्त तितलें नॉलेज मेळ्ळें तुमी अशी उत्तरोत्तर बरें काम करत उरा समाजा बद्दल अशें म्हणून तुमकां सदिच्छा दिता आनी आमगेले सर्व वीक्षकांक अनेक पंता नमस्कार धन्यवाद नमस्कार सो हांव बी तशीची इतले वेळ म्हाका रेकग्नायज कोर न्हू तुमी हांगा पण हाड म्हगेले इतलो म्हगेले कार्य आनी म्हगेले अवेरनस हांव कुमटा आनी कुमटा सरावंडिंगा मात्र अवेरनस करता आशिल्लें जाल्यार म्हगेलें हें अवेरनस सुमार कोंकणी समाजाक बी पुरा पावतलें म्हणगे म्हाका खुशी आसा आनी म्हगेलें एक कार्य आसलें ताजे बरोबर आमगे समाजाचे अदर ओटू लोक कोणाक हे आवडी आसा ते लोक बी करचा सुरू केला रे आमगेले एक नेचर आमी प्रोटेक्ट करचो जाता आमगेले एक मदर अर्थ प्रोटेक्ट करचो जाता म्हण सांगताच ओट्टू वीक्षकांक आनी आमगेले कोंकणी विश्व कोंकणी केंद्र ओट्टू लोकांक हांव मस्त आभारी जावन आसा नमस्ते